नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या युवकार हांव गौरीश बावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पाकिस्तान हवाई शीम पार करून केल्ले ड्रोन हल्ले भारतान भायर आयले. प्रत्युत्तरात भारताकडल्यान पाकिस्तानात केले 4 हल्ले. पाकिस्तानाचे व्हड प्रमाणात नुकसाण. जम्मूत 2 व्हड स्फोट. भारतान आडयली पाकिस्तानाची क्षेपणास्त्रां. पाकिस्तानाचे F-16 जेट केले मातये भरवण. S-400 संरक्षण प्रणाली जाली यशस्वी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालय बॉम्बान उडोवपाची आयली ईमेल. पुलीस आनी बॉम्ब स्क्वॉड पथकान कार्यालयाची केली तपासणी. बॉम्बाच्या धमकी बाबतीत भिवपाची गरज ना. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्वीनी बीन दिली माहिती. यूएसचे रॉबर्ट प्रिवोस्ट जाले नवे पोप. 133 कार्डिनल्सां कडल्यान जालें मतदान. 2/3 बहुमतान जाली निवड. पाकिस्तानी हल्ल्यात सुरक्षा कवच थारपी S-400 मिसायलाचे श्रेय मनोहर भाई पर्रीकराक. मनोहर पर्रीकर रक्षा मंत्री आसतना केल्लो करार गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल. कानोळे दोन दुकानां उज्यान लासून जाली काबार. सुमार 7 लाखांचे जाले लुकसाण. उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. आनी आतां खबरो विस्तारात. पाकिस्तानान भारताची हवाई शीम पार करून 4 हवाई तळांचेर हल्ले केले. देशभरात 36 जाग्यांचेर 400 ड्रोन हल्ले जाल्ल्याचें कळटा. पूंछ हांगासरल्या गुरुद्वाराचेर लेगीत पाकिस्तानान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत पाकिस्तानान तुर्कस्तानाचे ड्रोन वापरिल्ले. ह्या ड्रोनांची फॉरेन्सिक तपासणी जातली. भारतान केल्ल्या प्रति हल्ल्यांत पाकिस्तानाचे व्हड प्रमाणात नुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone
and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार बुधवारा बेरेस्तारा राती पाकिस्तानान 15 परस अधिक भारतीय लष्करी तळांचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो. रशिया कडल्यान मेळिल्ल्या S-400 संरक्षण प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान भारतान हो हल्लो फुस्स केलो. हाका लागून ताका परतून जाप दितना बेरेस्तारा सकाळी भारतान पाकिस्तानाची हवाई संरक्षण प्रणाली नश्ट केली. त्या खातीर इस्रायला कडल्यान मेळिल्ल्या हार्पी ड्रोनाचो वापर केल्लो. तशेंच राती पाकिस्तानान काश्मीरात केल्ल्या हल्ल्यांक भारतान खर जाप दिली. पाकिस्तानान जम्मूच्या सीमेच्या वाठारात उडयल्ली उण्यांत उणी 8 क्षेपणास्त्रां भारतीय हवाई संरक्षण युनिटान यशस्वीपणान आडयली. सातावरी हांगच्या रणनीतीक नदरेन म्हत्वाचे जम्मू विमानतळाचेर हल्लो केल्लो. मात भारतीय युनिटान हो तळ यशस्वीपणान राखलो. तशेंच भारतान पाकिस्तानाचे F-16 जेट मातये भरवण केले. सर कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है. इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था. उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है. तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस. बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं. बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं. आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है. तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते. और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर. इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए. जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको. हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे. बहुत अच्छा जवाब दिया है और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अपनी फोर्सेस के साथ हैं. मैं कल रात जम्मू था, तो जैसे हमें खबर लगी कि कुछ शेलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर पे चल रही है, तो उसी वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सब लोग घबराए हुए थे. तो फिर हम जम्मू से आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी हमसे बनता था वो किया. और जो सोसाइटी में जो भी हमारे NGOs हैं, जो लोकल जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने यही मैसेज दिया कि अपना आप संभालो, फैमिली को संभालो. तो पूरी रात जो माहौल बना था, जो मंजर बना था, वो 71 वो उस टाइम तो हम बॉर्न नहीं थे, 80. तो जो आज वो मंजर है, हमारे जो यूथ हैं, जो भी देख रहा है, वो मंजर मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता. और पूरी रात जो एक डर के माहौल से पूरी रात बिताई हुई है. और बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह, जब वो मिसाइल्स वगैरह चल रही हैं, तो S-400 जो हमारा वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया. और बाकी हम भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि चलो सब शांत हो. बाकी हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा प्राउड है. तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि सबको भी एक यकीन बनाए रखें अपनी इंडियन आर्मी पे. वो जब तक वो भी किसी माँ के लाल हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपना सोच रहे हैं, फैमिली के लिए सोच रहे हैं. तो मेरा कहना ये है कि पैनिक ना बनाते हुए थोड़ा अपने आप को सक्षम बनाए रखें, ताकत बना. इस जो लड़ाई के माहौल से जो भी है, तो भगवान जल्दी अपना माहौल जो सारा बढ़िया हो जाए. हम तो यही भगवान के आगे प्रेयर करें. मजगती भारत आणि पाकिस्तानामध्ये सुरू आशिल्ल्या गॅराच्या फाटभुंयेर IPLात सुरू आशिल्ली पंजाबा आड दिल्ली कॅप्टन्स हांची मॅच रद्द केली. मैच बंद सर इसलिए करवाना पड़ा कि हम लोग पठानकोट से मैच देखने के लिए आए थे. तो आज पठानकोट पे एयर स्ट्राइक हुई है,
इसलिए पठानकोट की आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयर स्ट्राइक हुई है। तो हमें मैसेज मिला कि पठानकोट इंडियन आर्मी ने उन जो एयर स्ट्राइक हुई है उनके बम्बों को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया है। तो जहां पे मैसेज आ चुका है, इसलिए इन्होंने, क्योंकि उनका हो सकता टारगेट स्टेडियम पे हो, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो रावलपिंडी का स्टेडियम हमारे हिंदुस्तान के जो आर्मी वालों ने गिराया है, हो सकता है उनका स्टेडियम आज जहां पे पठानकोट पे जहां पे जो आज का मैच है जहां पे उनका टारगेट हो। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया मैच। लोगों में कोई डर का माहौल है? ना कैसे मैं अपने देश में है, डरे पाकिस्तान वाले डरे, हमें किसी बात का डर है भाई। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे कार्यालय बॉमान उडोवपाची धमकी एका अनवळखी मनशान दिली। उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे कार्यालयाक धमकेचो ईमेल आयलो। धमकेचो ईमेल येना फुडें कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक कळीत केले। उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान जिल्लो अधिकाऱ्याचे कार्यालयात वचून तपासणी केली, पूण तांकां कितेंच सापडलें ना। देखून बॉम्बाच्या धमकी बाबत भिवपाची आनी काळजी करपाची गरज ना अशें उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी यशस्विनी बी हाणें सांगलें। So we received a threat today around 11:30 that one of our additional collectors is under threat of a bomb. So we intimated the police and also the bomb squad, who came to the site immediately, and they verified everything in the premises and have given a go-ahead to operate. So we've resumed our functions, normal functions in the office. There is nothing to panic, nothing to worry about. So everybody can just normally function as usual. It was a mail to our office, and the same was communicated to the police. The bomb squad has verified and given us a go-ahead. So nothing suspicious found in this building? Nothing has been found. That's why they've given a go-ahead. मेल येयले आमकां ब्लास्ट करता म्हणून। कितल्यांक सुमार मेल येयली? मेल एक्झॅक्ट टायम सकाळी आयज येयले आनी आमी सकाळी चॅक केलें। ओके 3:30 पयलीं भायर सरा नाजाल्यार ब्लास्ट करता अशें म्हणून। हय पयलीं एक आमकां ऑप्शन बार्देज म्हापसाक येयल्ली तशी सेम मेल आतां आमकां केल्या। सो आमी पुलिशेक पळयले, मेल धाडपी कोण मुप्पल लक्ष्मणराव @outlook.com तेच आसा। ते केन्ना 3:30 ब्लास्ट केलो? इवॅक्युएट बाय 3:30 PM म्हणून मेसेज येयली। तुम्ही सगळो स्टाफ भायर येलो सर? स्टाफ भायर काडलो, फूल BDSक सांगला चॅक करता। नवो पॉप साहेब म्हणून अमेरिकेच्या रॉबर्ट प्रिहोस्ट हांची निवड जाल्या। तांणी पॉप लिओ हें नांव घेतलां। सेंट पीटर स्क्वेअरात बेरेस्तारा तांच्या नांवाची घोशणा जाली। कानोळे ओड्डा कॅनरा बँकी लागसर आशिल्ल्या 2 जनरल स्टोरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुकीत ही दोनूय स्टोर उज्यान लासून काबार जाली। ह्या घडणुकीत दुकानाचे धनी लॉरेन्स पेरेरा आनी एमराल्ड पेरेरा हांकां दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर तांकां भरती केले। घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 7 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली। फायर नियर कॅनरा बँक वाडटा। सो इमिडिएटली आमी गाडी टर्न आउट केली। आमी हांगा 12:02 पावलेले आसा। येवन पळयत जाल्यार फायर मेजर आसलो। आमी येवच्या पयलीं ऑलरेडी 2 सिलिंडर ब्लास्ट जालेले आसले हांगा। सो इमिडिएटली आमी येवन आमची ड्युटी करून आमी कुलींग केल्लें आसा, उजो पारयल्लो आसा कितें आसा तें, आनी सिलिंडर बाकीचे सगळे आयटम सेपरेट केल्ले आसा। सो तेतून 2 कॅज्युअलिटी जाल्ली आसा। शॉपाचे ओनर पॅरीस जनरल स्टोर म्हणून शॉपाचें नांव, आनी ओनराचें नांव आसा लॉरेन्स पेरेरा आनी एमराल्ड पेरेरा। एज 62 and 68 and 62 तांकां मायनर इंजरी जाल्ली आसा। आमी तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा। तांकां मायनर इंजरी बंद जाल्ली आसा तांच्या कडेन। सो ते सेफ आसा आनी आमकां रिनफोर्स करपाक फोरवर्डची गाडी येयल्ली आसा। सो त्या आमी दोनी टिमींनी मेळून उजो सेफ तरेन कंट्रोलान हाडलो। ओनर स्टेटमेंट ओनर म्हणटा की आपल्याक शॉर्ट सर्कीट जाता तें दिसलें, वायरीन सुरू जाता तें दिसलो आपल्याक। सो ओनराचो स्टेटमेंट आसा। तरी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की बाबा कसो लागलो।
ते आमचे चालू आसा आमी तुमकां रोखडेच कळयतले. सिलिंडर तेंच्यांनी हांगा दवरलेलो तेच आमी तांकां इन्क्वायरी चालू आसा तुमी कित्याक दवरलो कितें करता ते. 2 सिलिंडर आसले हांगा, एक फूल आसलो आनी एक हाफ आसलो, पण दोन्ही सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आसा. आमी येवच्या पयलीं दोन्ही सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आसा. अरावंड 11:30 जो उजो पेटला. आमकां जेन्ना कळोन येयलें आमी कोर्टार येयले आनी हांगासरले लोकल लोक हेल्प करतात सगळ्यांक ते सामान बीन काडपाक. आयज कसलो तरी ब्लास्ट जालो. त्या म्हणसर आमची फायर ब्रिगेड गाडी येवन ते मागीर एक्टिव्हिस्ट केलो आनी सगळे लोकल सगळ्यांनी हेल्प करून ते एक्टिव्हिस्ट जालो. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे श्रेय आदले संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकराक वता. मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या नेतृत्वाखाला रशियाकडल्यान 5 S-400 एअर मिसायल घेवपाचो करार केल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात S-400 मिसायला वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपूत मनोहर भाई पर्रीकार हांकां वता. ताका लागून गोंयकारांक खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान म्हटलें. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे श्रेय आदले संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकराक वता. रशियाकडल्यान 5 S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली घेवपाचो करार मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या नेतृत्वाखाला जाल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात S-400 प्रणाली वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपूत मनोहर भाई पर्रीकार हांकां वता. ताका लागून गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हाणें म्हटलें. म्हाका दिसता एक प्रत्येक गोंयकारा खातीर म्हणजे भारतीयां खातीर प्राऊड मुवमेंट आसाच, पण गोंयकारां खातीर भाईचें जें कंट्रिब्युशन आसा डिफेन्सान, एक म्हणजे जेन्ना S-400 आज आमी पळयलें की 12-14 सायटांचेर तांणी अटॅक केले, कंटिन्युअस मिसायल्स अटॅक केले आनी S-400 जी आमची सिस्टम आसा, एअर डिफेन्स सिस्टम आसा, तातूंत तांणी देशाक प्रोटेक्ट करपाक एक खूब मोलाचो वांटो उबारलो. पण जे सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे S-400 जाय हे आर्मी केन्नाच्यान सांगीत आशिल्ली, बट पयल्या फावटी जर डिफेन्स एक्विजिशन कावन्सिलान ताका अप्रुवल दिलें जाल्यार ते 2015 जेन्ना मनोहर भाई पर्रीकार आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार ते 2.5 वर्सांच डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून उरले. पण तांचे जे कंट्रिब्युशन आसा म्हणजे आज तुमी पळयशात जाल्यार इंडियेचो जो पाकिस्तानाचेर ऑफेन्सिव्ह आशिल्लो तातूंत राफेल जेट्सान खूब मोठो एक रोल प्ले केला. आनी म्हाका दिसता राफेल जेट सुद्दां जेन्ना इंडियेन घेवपाचो निर्णय केलो ती फूल डील सायन सुद्दां आमच्या मनोहर भाईन केल्या. तर S-400 आसत, राफेला सारकी जेट्स आसत किंवा आज जी नेव्हीची P-8I आसा जी एअरक्राफ्ट आसा ती मनोहर भाईच्या टायमार प्रोक्युअर जाल्ली. इतलेंच न्हय तर आता म्हाका दिसता जेन्ना इंडियन नेव्ही जर इन्वॉल्व जाली जाल्यार आमची तेजस एअरक्राफ्ट आसा ती इन्वॉल्व जातली आनी परत तेजस हो प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद पडपाच्या वाटेर आशिल्लो. पण अशा टायमार मनोहर भाईन तातूंत स्टेप इन जावन कितल्योश्योच मिटिंगो घेवन तो सिस्टमान इंडक्ट करून घेतल्यो. तर म्हाका दिसता मनोहर भाईचे कंट्रिब्युशन हे इतले खूब आसा म्हणजे डिफेन्सान. आनी आज जेन्ना आमी इंडियेक प्रोटेक्ट करूंक शकतात म्हाका दिसता त्या डिफेन्स हातून मनोहर भाईचो रोल खूब आसा. ते S-400 जे वापर जाला ताचेर आज सकाळच्यान म्हाका खूब मेसेजीस येता, व्हॉट्सएपारूय येता आनी फेसबुकारूय येता. तेन्ना बाबा आसतना ताचें डिसिजन जाल्लें, पण हाचें श्रेय हे एका मनशाक वचना. इट्स अ कलेक्टिव्ह डिसिजन. पयलींच्यान 2014 जे सरकार आयला ताणें डिफेन्सा बाबतींत अशे अनेक निर्णय घेतल्या आनी तातूंतल्यान हो एक निर्णय आशिल्लो आनी ते घेवपाक बाबान एक व्हडलो रोल केला. एका गोंयकारान तातूंत भाग घेतला. देशाच्या रक्षणा खातीर एक निर्णय घेवपाक मोठो वांटो आसा एकदम वयल्या स्तरार. हे सगळ्यांक आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा आनी म्हणून सकाळच्यान व्हॉट्सएप फेसबुकार अनेक मेसेजीस पळोवपाक मेळ्ळ्या. S-400 हे आसा मेन म्हणजे ताची केपेबिलिटी इतली आसा की अमेरिकेन काटसा म्हणून एक लॉ आसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज बाय थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट म्हणून. ताच्या अंतर्गत इंडियेचेर सँक्शन करता म्हणून थ्रेटन केल्ले आनी ते थ्रेट आसून सुद्दां इंडियेन तांकां काय हे न करता ते डील फुडें व्हेला.
म्हणून एक अभिमानाची गोष्ट आसा की गोंयकारान तातूंत एक मोठो वांटो घेतला म्हणून. पण एक कलेक्टिव्ह डिसिजन आसा सरकाराचे. अनेक रक्षा मंत्री आनी अनेक हे येयला ते मोदीजींच्या लिडरशिपान तांणी हे डिसिजन घेतला. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेन शुक्रारा आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुके मडगांव नगरपालिकेच्या वेबसायटीचे लोकार्पण केले. डिजिटलायझेशन ही काळाची गरज जावन आसा, ताका लागून सामान्य लोकांक तांचो खूब फायदो जातलो अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन म्हटलें. नगरपालिकेन हे वेबसायट वेळाच्या वेळार अपडेट आनी देखरेख करची, जेणे करून ह्या वेबसायटीचो लाव थळाव्यांक घेवपाक मेळटलो अशें आवाहन आमदार दिगंबर कामतीन ह्या वेळार केलें. टेक्नॉलॉजीच्या युगात आज वेबसायट आसप ही अत्यंत गरजेची. आता इतले दीस प्रयत्न करून तांणी ही वेबसायट म्हाका जीएलान तांकां हेल्प केलो आनी ही वेबसायट चालू जाली. हांव पयलीं तुमचें अभिनंदन करता, एक बरें काम केलें. पूण ही वेबसायट करून हांव फक्त वेबसायटूच आसा ताचेर हांव समाधानी ना. म्हज्या मतान तुमी एक म्हयने भितर युअर वेबसायट शूड बी फंक्शनल एंड ऑल सर्विसीस शूड बी पुट ऑन द वेबसायट. हाचे खातीर कितें तुमकां डिस्कस करपा जाय, पणजे कोणा कडेन मिटींग घेवपा जाय, आयटीसीचो हेल्प जाय, जीएलाचो हेल्प जाय, म्हाका सांग. ते फूल हेल्प करपा जाय. पूण एक म्हयने भितर आमी सगळ्यो थोड्यो थोड्यो ज्यो सर्विसीस आसात, कोणाक समज कितें जाय ते वेबसायटीचेर वचूनच ताका मेळपाक जाय. ते तुमी कशें करपाचें करात, जाल्यार तो वेबसायट खरो यूज जाता. नाजाल्यार आमी फक्त आमची वेबसायट जाली अशें म्हणून समाधानी आसपाक जायना. वेबसायट इज द फर्स्ट स्टेप, बट वेबसायट हॅज टू बी व्हायब्रंट वेबसायट, सामकी क्लियर वेबसायट. ताचो फायदो सामान्य मनशाक जावपाक जाय. आतां चॅरपर्सनान डिक्लेअर केलें की व्हॉट्सएप नंबर इज अ गुड थिंग. हांव खरेंच तुमकां फरके दिता, कारण त्या नंबराचेर कोणेय फोटो काडून धाडपा जाता, कोणेय मेसेज घालपा जाता, एंड विदीन 24 hours म्युनिसिपालिटी शूड टेक एक्शन अशें जावपा जाय. 24 वरां भितर एक्शन जावपा जाय. नाजाल्यार देन दे शूड कॉल एंड से दॅट बाबा आपणे फोटो घालो, आपणे मेसेज घाल्ली, काय एक्शन जालें. दॅट इज द रियल कन्सेप्ट बरो आहा. म्हाका अजूनय कळना, 2.5 वर्सां जालीं ह्याचो चॅरपर्सन. उठसूट नगरपालिकेचेर क्रिटिसिजम करतात. आमी कितलेशेच बरें करपाचे प्रयत्न करतात, पूण क्रिटिसिजम हे आसताच. आनीक हांव सदांच अशें चिंतत आयलां की जे एक जाग्यार बरें आसता ते फाटल्यान वायटी आसता अशें म्हणून हांव आमी काम करीत. सहकार्य सगळे आमचे कावन्सिलाचे सहकार्य सदांच मेळत आसता. तातूंतल्यानच हो एक दृश्टीकोन आयलो की वेबसायट म्युनिसिपालिटी तयार करची, की तातूंतल्यान खुबशे 1 ते 2 ते 3 पावटी मारपाक पडल्यो की मनीस ऑटोमॅटीक, आनी ह्या गरमेच्यान मनशाची तकलेक ऑटोमॅटीक गरमी वाडटा आनी आमची म्युनिसिपालिटी क्रिटिसायज करपाक लागता. आपले 4 पावटी मारले मरे, आपल्याला ट्रान्सफरच जालो ना मरे. आनी त्या दृश्टीकोनान सगळे खबर येता की एमई, एई आनी जेई सगळे मेळटकीर आमी एक वेबसायट तयार करची. मडगांव नगरपालिकेचे वेबसायट आनी त्या दृश्टीकोनाचेर आमी रिसर्च करपाक तयार केलें. विजेची थकबाकी वसूल करप ही आमची जापसालदारकी आसा, मात वीज थकबाकीचेर विजेचो दर थाराना अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिसान सांगलें. विजेचो दर जनते कडल्यान मेळपी येणावळीचेर आदारीत आसता, थकबाकीचेर न्हय. वीज विकत घेवपाचो खर्च, कर्मचारी खर्च, आस्थापनाचो खर्च आनी हेराचेर हो वीज दर थारता. आनी जी येणावळ ग्राहका कडल्यान येता ताच्या वयल्यान आमी वीज दर थारयता अशी माहिती वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिसान सांगलें. ड्यूज आसा न्ही, ते ड्यूज एक्चुली वी हॅव टू रिकवर, पूण ड्यूजाक लागून तारीफ हायक जाता अशें ना. कित्याक तो ड्यूज आर सेपरेट. ड्यूज येवं वा येनाका, दोज वी आर कन्सिडरींग एज इफ द ड्यूज हॅव ऑलरेडी बीन पेड. सो जी तारीफ डिसायड जाता ती हाऊ मच मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द पब्लीक एंड वॉट इज द एक्सपेंडिचर. हे दोनूय फॅक्टर घेवन तारीफ डिसायड जाता. तारीफ अशी डिसायड जायना कितले ड्यूज आसा तेचेर. समज ड्यूज येवना जाल्यार तारीफ वाडटली अशें ना. कितलो तारीफ आमी एक्सपेंडिचर करता इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज, O&M कॉस्ट, ANG कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट आनी एंटायर एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट, हो ताचो एक्सपेंडिचर आमी पळयता. पावर परचेज कॉस्ट पळयता आनी जी रेव्हेन्यू आमकां कन्ज्युमरांतल्यान येता, जी रिकवर जावं वा रिकवर जायना ती पळोवन आमी तारीफ डिसायड करता. So it doesn't have any relation with the pending dues, but it is our duty to get the dues collected and see that everybody pays on time. फाटले कांय दिसांसावन गरमी बरीच वाडला. ह्या फाटभुंयेर राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणीन गरमेच्या उबाळा पासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. खासा करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक कशी काळजी घेवची हेवूय सांगिल्लें आसा. पळयात पुराय बातमी.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी राज्यात सध्या सुरू आशिल्लो वताचो रखरख आनी गरमेच्या उबाळा पासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. विशेष करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक पार्क केल्ल्या गाडयेक सोडून दिवचे न्हय. तशेंच दनपारची 12 ते 3 वरां मजगतीं रखरखत्या वताक वचप टाळचे. डाग, दाट व घट कपडे घालचे न्हय. भायर उष्णताय चड आसल्यार कश्टाची कामां करची न्हय. दनपारच्या वेळार वताच्या भारार रांदपाचे टाळचे. मनशांतल्या आंगातलें उदक कमी करपी सोरो, च्या, कॉफी आनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवपाचे टाळचे. तशेंच चड प्रोटीन आशिल्ले आनी भेळशेल्ले अन्न खावचें न्हय. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंटान जी भायर ह्या दिसांनी गरमी चल्ल्या, जी भायर रखरखते वत आसा, ताका लागून काही अशे नॉर्म्स सांगलेले आसात, ते गोंयकारांनी पाळचे अशें तेणी सांगलेलें आसा. जाल्यार ते कितें आसात ते पळोवया. जाल्यार तेणी म्हटलेलें आसा, ल्हान भुरगीं तशेंच जे पाळीव प्राणी बीन आसतात तांकां दनपारच्या वेळार गाडयेन सांडून लोक वतात आनीक मागीर तांकां ते गरमेन त्रास जावपाक शकता. म्हणून तेणी सांगलेलें आसा की अशे जे पाळीव प्राणी म्हणात किंवा ल्हान भुरगीं आसात तांकां गाडयेन सांडून वयचे न्हू. तेच बरोबर दनपारचे 12 ते 3 ह्या टायमार वताक भायर सरचे न्हू. आनी समज भायर सरचेच पडटा जाल्यार अशे चड कश्ट करपी अशे आमच्या आंगाक त्रास जाता तशें काम 12 ते 3 ह्या टायमार करचे न्हू. तेच बरोबर डार्क कपडे तशे दाट कपडे हे घालपाचे टाळपाक जाय. मागीर तेच भायर उष्णताय चड आशिल्ल्या कारणान दनपारचे भायर थोडे लोक रांदतात, सो तांकां दनपारचे भायर वताक रांदूं नाका अशें तेणी सांगलेलें आसा. मागीर मनशाच्या बॉडीन जें उदकाचो प्रमाण आसता तें कमी करपा सारकें अशे लोक सोरो पितात किंवा खुबशे अशे ड्रिंक्स पितात जेणे करून तें आंगान जें उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता. तशें सोरो म्हणात किंवा सॉफ्ट ड्रिंक म्हणात किंवा च्या, कॉफी हेणे तुमच्या आंगांतलें जें उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता. तें जावपाक जायना म्हणून असली जी पिवपाची जी ड्रिंक्स आसतात ती टाळपाची अशें हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा. तेच बरोबर चड प्रोटीन आशिल्लें किंवा भेळशेल्लें जें खाण आसा तें खाण खावपाचें टाळपाचें हेंवूय बीन तेणी मेन्शन केल्लें आसा. सो ह्या दिसांनी गरमी खूब जाता आनीक ह्या गरमेक लागून अशे खुबशे त्रास लोकांक जातात. हे सगळे पळोवन डिझास्टर मॅनेजमेंटान हे जे नॉर्म्स आसात ते घातलेले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.